वेळी गांवकर फेडरेशन मागीर उदय गांवकर रामा काणकोणकार एडवोकेट पालकार आमचे आमदार गांवकार तर गावडा कुणबी वेली धनगर फेडरेशन तर्फे आमी आतां गव्हर्नर असेंब्लीन जे गोवा सरकारान जे भूमिपुत्र अधिकार बील जे पास केलां ताजे विशयी तर आमचो ह्या बिलाक स्ट्रिक्टली विरोध दाखोवीत म्हणून एका स्ट्रिक्टली विरोध आसा. खंयच्याच प्रकारचे हें बील हेतून येवपाक जायना अशें आमी गव्हर्नराक सांगलेलें आसा. तर भावानो तुमकां खबर आसतली की भूमिपुत्र हें मेन्शन आतां गोवा सरकारान ऑलरेडी क्लियर केल्लें आसा. 61 पयलीं पासून जे कोण हांगासर रावतात ते भुमीचे पुत्र आसात. आणि बेजिकली वी आर बिलोंग्स टू ट्रायब्स कम्युनिटी. आमी हांगासर गेली 10,500 वर्सां पासून हो भारत सरकारा कडेन गोवा सरकार इतिहास आमचो आसा. आमी हे फर्स्ट सिटीजन ऑफ दीस लँड. सो ताका लागून ही जी नवीन नवीन एमेंडमेंट हाडून जो लोकांचो गोंधळ करपाचो सरकार करता तो सरकारान थांबयचो आणि हें बील फाटीं घेवचें. सरकाराक जर ह्या भुमिपुत्राचें बरें करपाचें आशिल्लें जाल्यार हांगासर 1964 टेनन्सी एक्ट आयिल्लो आसा आनी तो टेनन्सी एक्ट आनी मुणकार एक्ट तेका मदीं ऑब्जेक्शन येवन तो सुप्रीम कोर्टांतल्यान आनी भारत सरकाराच्या 9th शेड्युलान वचून हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट जाल्लो आसा टेनन्सी आनी मुणकार एक्ट 1976 पासून. जो ह्या भूमी कसयतात आनी ज्या घरान जो रावता तेका हेचे अधिकार दिवपाची ही जबाबदारी आसा. मदींच गोवा सरकारान 2014 हेचे एमेंडमेंट केलें. तेका लागून ह्या कुळ मुणकार संघटनांनी आवाज उठोवन ते फाटीं घेवपाक लायले आनी सरकारान ते फाटीं घेतले. पूण काही क्लॉज उरून आज पर्यंत त्यो आमच्यो केसी ज्यो आसात त्यो सॉल्व जावना. इतलो बरो जो टेनन्सी एक्ट आसा कसील त्याची जमीन रावतेचें घर अधिकार दिवपाचो कायदो आसून सुद्दां ह्या सरकारान नवीन नवीन कायदे हाडून हे लोकांक मिसगायड करून दाखोवप कितें की हे लोकांच्या कल्याणा खातीर करतात. पूण हे लोकांच्या कल्याणा खातीर आसून ही वोट बँक क्रिएट केल्ली आसा तांच्यांनी ती लिगलायज करपा खातीर करतात. तुमी तुमचे वोट बँकाचेर तुमकां जाय ते करात. आमी तुमी तेंची घरां लिगलायज करपाक आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना. पूण भुमिपुत्र म्हणून जे एमेंडमेंट केल्यार ते 100% फाटीं घेवपाक जाय. कारण हें आमकां डायरेक्ट इफेक्ट टू ह्या गोवन ओरिजिन्स आसा तांकां लागतात. त्याच्या खातीर जे जे कितें करपाक जायो समज जर सरकारान ते फाटीं घेतले नात आमी आमच्या गव्हर्नर साहेबाक आमचे प्रपोजल मांडलेले आसात. जर फाटीं घातले ना कुळ मुणकाराच्यो 102 गांवांनी आमी मिटिंगो घेवन आनी 4 मिटिंगो मोठ्यो घेवन आमी हे सरकार राखून दिल्लें आसा हें कितें करपाक येता तें. त्याच प्रकारचे हें आंदोलन आमी गोंयभर व्हरतले आनी त्या वेळार जे सरकार पावरां आशिल्ले त्या सरकाराची 2017 कितें स्थिती जाल्ली हें लोकांनी पळयलां आसात. ते वेगळें सांगपाक जायना. पूण आमचो खंयच्याच प्रकारे हे मायग्रंट लोक आसतले किंवा कामा निमित्त हांगा सेटल जातले ज्यांच्यांनी फ्लॅट्स घेवन रावल्यात तांकां ह्या भुमिपुत्राच्या अंडर हाडचे न्ही. आनी हे भुमिपुत्र जे एक्ट हाडलात ते 100% काडून उडोवपाक जाय हो आमचो डिमांड आसा. आता हे भूमिपुत्र बिल जे हाडलें आसा सरकारान तितून ते डिफायन करता भूमिपुत्र कोण ते कितें म्हणटा भूमिपुत्र जे 30 वर्सां फाटले 30 वर्सां गोंयांत रावता ते भूमिपुत्र. आतां आमकां विचारपाक जाय जे आमचे एक्झिस्टन्स आसा 10,000 वर्सां पयलीं पासून जे गावडा कुणबी वेळी जे एसटी लोक ट्रायबल लोक आसा तेंचे एक्झिस्टन्स 10,000 पयलीं पासून आसा आनी हे आमी ओरिजिनल गोवन्स आसा भूमिपुत्र ऑफ दीस लँड. आनी हे तुमी ओवरऑल करून थंय डिफायन करता भूमिपुत्र म्हणून 30 वर्सां जे कोण येयला तांकां भूमिपुत्र म्हणटा. देखून सगळे जे मायग्रंट जे आसा ते येतले. हे दीस इज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट जावन आसा. आनी हो जो तुमी लॉ जो पास केला इट इज ओवर रुलींग द ऑल बाकीचे जे जे एक्ट्स आसा जावं ते रेव्हेन्यू कोड आसा 1969 तेजे नंतर टेनन्सी एक्ट 1964 आनी मुणकार एक्ट 1975 हे सगळे त्यांनी ओवररूल केल्ले आसा. हे रूल्स जे केल्ले दिस आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट विल नॉट स्टँड. आतां हे आतां तेमी कितें केल्लें आसा जस्ट पॉलिटिकल एक लॉलिपॉप दाखयल्लें आसा जे आतां फुडली इलेक्शनाचे असेंब्ली इलेक्शनाचे हे दोळ मुखार दवरून आनी ते कितें म्हणटा विदीन 6 months दे वील इम्प्लिमेंट इट. तेजे पयलीं इलेक्शन जावन गेलें आनी कितें जातलें आमी दीस ओली हे दाखोवतच न्ही. आनी कितलेशे ऑर्गनायजेशन आनी जे लोकल ऑर्गनायजेशन आसा NGOs आसा दे वील गो इन द कोर्ट आनी इट वील बी कोर्टान इट वील नॉट स्टँड इन द कोर्ट. सो ताका लागून आमची मागणी आसा हे जे बील हाडला ते तुमी विड्रॉ करचें आनी जो पर्यंत विड्रॉ करना तो पर्यंत आमी
वगी जावचें ना. आमच्या गांवांनी आमच्या प्रत्येक तालुक्यांनी आमची हेजे अपोज जातलो, गव्हर्मेंटाचे एगेन्स्ट अपोज जातलो. जे करंट गव्हर्मेंट आसा तेजे एगेन्स्ट आमी आवाज उठयतले. आनी जे तो बील हाडला तांकां मारक वयतले. प्रत्येक आमच्या 15 तालुक्यांनी आमचे मेजॉरिटी आसा. प्रत्येक तालुक्यांनी आमी सरकारा एगेन्स्ट आवाज करतलेच. आनी जो पर्यंत ते फाटी घेतना तो पर्यंत आमी फुडें आंदोलन फुडें व्हरतले. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका सरकाराक विचारूंक जाय. सी वी हॅव अ ट्रेडिशन कस्टम यूज कॉलेज. म्हाका पयलें सरकाराक विचारूंक जाय, हे बील पास करपाक भुमिपुत्र तुमकां कोणी अधिकार दिलो? कित्याक हे आमचे अस्तित्व गोंयकारांचे, जे आमचे मूळ गोंयकारांचे जे अस्तित्व आसा हाचेर तुमी हात दवरलो. कित्याक तुमी जेन्ना भुमिपुत्र म्हणटा, वेन यू से दॅट वी भुमिपुत्र म्हणचेच तुमी आमच्या युगो आमच्या एन्सेस्टराचेर पावता. म्हणचेच जेन्ना तुमी आमच्या एन्सेस्टराचेर पावता तेन्ना एक तुमची ड्युटी आसता की तुमी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. म्हाका दिसना हे बील येवच्या पयलें खंयच्याच गांवांत ना खंयच्याच वाठारांत हें बील पयलें खंयच्यांनी पब्लीक केल्लें म्हणून. कित्याक अशें आयकोंक येता एसेंब्लीक 1 वरा पयलें कितें तें बील कितें सर्क्युलेट केलें म्हणून. ताकाच लागून म्हणटा हे भुमिपुत्र जे 4 जाण जे BJPन बसल्या, फॉर एग्जाम्पल म्हाका लज दिसता सांगपाक, नरेंद्र सावयकर, एडवोकेट नरेंद्र सावयकर, म्हाका उडस आसतलें. वॉच मनीस 2013 लॉ कमिशन आसलो, याद काडून पळयात. ह्याच मनशान 2013 जी 2014 जी बिलां आयली आमची टेनन्सी अमेंडमेंट टेनन्सी एक्ट एंड मुणकार एक्ट, वॉच मनीस लॉ कमिशन आसलो आनी ह्या मनशानूच ते ड्राफ्ट केल्ले आनी ह्याच मनशानूच ते एप्रूव केल्ले. हांव विचारता CMाक, आमी खूब जाण म्हणटा CM इज नॉट गोवन, हितून प्रूव करून दाखयता CM. आयज तुमी म्हणटा भुमिपुत्र, ह्या भुमिपुत्रांक विचारनासतना तुमी हे तुमी बील कशें पास करूंक शकता? दीस बील शूड हॅव गॉन टू द पब्लीक डोमेन फर्स्ट, आनी पब्लीक डोमेन गेल्यारूच तुमी हेचेर विचार करूंक शकताले. आतां आज जालें कितें? कोण म्हणटा भुमिपुत्र, कोण वर्ड यूज करता, कोण म्हणटा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. हाका हे जे कोण म्हणटा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ऑर द भुमिपुत्र, हांच्यांनी पयलीं लोकां कडेन वचचें, लोकांचें आयकचें, लोकांची राय घेवची. मे बी they have to go to the village to village or every corner of the city and to get their opinion की तूं डेट सांगता म्हणून भुमिपुत्र, आनी सांगलें 30 वर्सां पयलींचो तूं म्हणून भुमिपुत्र कोण म्हणटा, आनी 1961 म्हणून भुमिपुत्र ना तूं पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. गोवा वेन एक्जिस्टेड मच प्रायर टू दॅट. आमच्या गोंयांत लोक त्या पयलेंय आसले, ते गोंयकार न्ही, ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन न्ही. ताकाच लागून म्हणटा ज्या कोणाक डिफायन करूंक जाय हू इज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनल ऑर गोवन ऑर हू इज भुमिपुत्र, तांच्यांनी लोकां फुडल्यान पयले वयचे. हे बी असली बील मांडच्या पयलीं लोकांचे ओपिनियन घेवचे आनी त्या उपरांत हे डिसायड करचे. आतां हे बील जे भुमिपुत्र बील हाडला तुमी सांगता हे तुमी कोणाक विचारून केलें? दुसरें म्हटलें हे भुमिपुत्र बील जशें आतां आमचें सांगलां तशें सगळ्या जाणां उलयता तितल्यान इतलें धोकादायक आसा. की फॉर एग्जाम्पल तुमी आतां तुका फॉर इन्स्टन्स दिता, तुवें जें कोणी घर लिगली बांदल्या ताका तूं वालोर दिना. जे कोण घर इलिगली बांदल्या ताका तूं भुमिपुत्र म्हणटा. देर इज अ क्लासिफिकेशन हियर. कोण भुमिपुत्र? जो कोण घर ऑक्युपाय करता फॉर लास्ट 30 years आनी तूं 2019 बांदलें आनी तूं लास्ट 30 years रावता इन गोवा, तो भुमिपुत्र. आनी ज्या कोणाक घरांनी लिगली बांदल्या ताका तूं कांयच म्हणना, सो तो भुमिपुत्र न्हू. दुसरें म्हटल्यार आतां तुमी जाणा आसतले वी हॅव अ बिल्डींग, वी हॅव अ लँड रेवन्यू कोड, हाका कन्वर्शन जाय पडटा. देर इज अ अंडर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ताका झोनींग आसा. तूं येतलो आनी घर खंय बांदलेलें आसता. आयज कितलीच कोर्टाची ऑर्डरी आसा फॉर डेमोलिशन ऑफ इन CRZ, मागीर आमचे एग्रिकल्चर टेनंटान, मागीर आमचे कितें म्हणटा ते नो डेव्हलपमेंट झोनान, फॉरेस्टान, हितून कितले कोर्टान ऑर्डरी आसा. आनी एज पर दीस ऑर्डर, एज पर दीस बील, एंटायर दीस ऑर्डर्स आर गोइंग टू बी कॉस्ट एंड विशिएटेड. कित्याक म्हणटा हातून कितें म्हणटा, ही जे भुमिपुत्रांचे हे हाडल्या पर्टिक्युलर सेक्शन हाडले हांगासर, दीस हॅव ओवररायडिंग इफेक्ट ऑफ ऑल अदर स्टेट लॉज. म्हणजे ऑल अदर स्टेट लॉज मिन्स कितें आयलें, तातूंत जितले तुमी कायद्यान घरां बांदताले, जितले तुमकां परमिशन लागतालें आनी घरां बांदपाक, ती आतां तुमकां ह्या भुमिपुत्रांक जे कोण म्हणटा पळय ताका भुमिपुत्र ताका हें लागचें ना. ताकाच लागून सांगता आमी दीस बील नो वेर स्टँड इन द आयस ऑफ लॉ. कित्याक तुमी जाणा आसतले एंड दीस बील
the right to the property is not now constitutional right, but it is a right to the property still exists under Article 308. So ताका लागून this is totally unconstitutional. खंयय वचो कोणूय कोर्टान गेल्यार no doubt we are also going to go to the court. पण तें bill अजून bill आसा तें अजून act जावन we are waiting for the assent of the governor to assent it. Definitely on the next day we are going to challenge it. म्हाका दिसना हो BJP सरकार तुमकां दिसता खंय तर तुमचें हें आसा टार्गेट आसा वोटरांक हें करपाक. देर आर मेनी वेज टू वोटरांक फाटल्यान सद्या रेग्युलर बील म्हणून हें हाडलें ते तुम्ही इम्प्लिमेंट करा मरे कित्याक जायना तुमचे कडेन ते तुमी जाणा तुमी फेलियर जाले म्हणून हातून आमचे सगळे जे कोमदाद लँड जे गव्हर्मेंट लँड येता तुमी एकठांय सगळ्यांक तुमी लागीं केले की आमची जी गोंयची जी जमीन आसा जावं ती गोंयकारची जावं ती कोमदाद लँड जावं ती गव्हर्मेंटाची लँड जावं ही तुमी ह्या भुमिपुत्र ह्या तुमी ह्या लोकांक दिवंक सोदता. म्हणजे तुमी आमकां फुडले पिळगेक आमच्या गोंयकारांक कांयच दवरना. फाल्यां कितलेंच तुमी पयलें आसतलें गव्हर्मेंट लँडाचेर कितलेंच एन्क्रोचमेंट जालें. अरे why these lands are acquired by the government for the public purpose, not for the private purpose? How this bill will stand? How you can regularize their dwellings on the government land or on the communal land, which is a private body? Komunad is not the government body. Komunad, there is only administrator who administers the this thing of office of the Komunad. ताका हितून कांयच लागना. सुरेश बाब हे ते टेनन्सी ऍक्ट बाहरले तेंची केसीस चल्ल्या सध्या कोर्टान कितलेच केसी पेंडिंग आसा. आता एज पर दिस बिल इफ यू कॅन डिकोड दिस विल इट हॅव ओव्हररायडिंग इफेक्ट ते सगळे Definitely, because this act says this act supersedes all other law of the states. So that once you say that all other law of the states, before going for this bill, sub judice matter also will be overriding. automatically, if they say that orders, decrees, usage, custom, everything, even contracts, so that means everything is going to be shared by this. So how this bill will stand in the eyes of law? म्हणून म्हाका दिसता हे BJP जे कोण बसला फॉर एग्जाम्पल दे हॅव लिगल सेल्स. आयज तांकां सांगता हांव ताका डेरिंग आसा जे लिगल सेल नरेंद्र सावयकर देखून टीम आसा न्ही प्रमोद सावंताकूय सांगता हांव की ताका तो डेरिंग आसा आमच्या फुडल्यान ओपन टू ओपन चॅलेंजींग वसा. वी आर रेडी टू चॅलेंज यू ऑन दीस बिल म्हणून तुका सांगता हांव. म्हणून म्हाका दिसता हे आयज जे बिलां कोण सांगता जे आयज कोण ती बिलां म्हणटा ते भुमिपूत डिफायन करता कोण बसून गोवन हॉर्जन करता हे आयज एक सांगूंक सोदता हांव दे आर नॉट द रियल गोवन्स. बिकॉज ते तर आयज रियल गोवन आसले ते पयलीं लोकां कडेन वचपाचें आसलें. पयलीं लोकां कडेन वचून मागीर ते डिसायड करपाचें आसता. सो हे आयज खंयचेन तरी म्हाका दिसता मायग्रेट जावन गोंयान येयल्ले आसा आनी दे डिफायन हू इज द भुमिपूत वीच वी आर नॉट गोइंग टू अलाव एट ऑल. जाल्यार 4 दीस जाले सध्या प्रेझेंटली भुमिपुत्राचे बद्दल तुमकां पळयलां आसतलें की कशे तरेन हो क्रिएटेड इशू पॉलिटिकल प्रोपोगंडा जो जाल्लो आसाच आनी ह्या हितून कोणाक फायदो जातलो आनी कसो फायदो जातलो हें अंडरस्टँड करपाची गरज आसा. सीएमान रिसंटली स्टेटमेंट दिला की आपल्या कडेन भरपूर लोक आयले की म्हणपाक लागले की आमकां घराचो हाऊस नंबर मागता कितले फावटी ते रावले थंयसर एनकरेज करून रावले आहा ते आमकां कंटिन्युअसली मागता म्हणून. सो हे ते मागता पळय ते 9,000 फॉर्मां जी भरलेलीं तुमी 2016 रेग्युलरायजेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर्स जे आशिल्ले पळय हेका लागून तुमी सगळ्यां कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तुमी फॉर्मां भरपाक लायिल्लीं आनी ती फॉर्मां 9,000 फॉर्मां आसात. आतां ही 9,000 फॉर्मां म्हणल्यार कितें बेजिकली आमचे भाव जे टेनंट्स जे आशिल्ले तांच्यांनी भाटकाराक सांगून जी घरां बांदलेलीं आसा पळय ही जी घरां आपल्या प्रॉपर्टीन बांदलेलीं आसा ती रेग्युलरायज करपाक लागून सरकारान तांकां आनी तांचे थोड्यांचे हाऊस नंबर नाशिल्ले. सो हे सगळे भावांनी 2016 तांच्यांनी ते आपले जेन्ना सर्क्युलर काडलेलो असेंब्लीन तेन्ना तांच्यांनी हे पुटअप केल्लें. आतां ते काय ताजेर बद्दल कांयच चळवळ जावं ना ताजे बद्दल कांयच इम्प्लिमेंटेशन जावं ना. ते कितें केलें लोकांक थंयसर दिशाभूल केले आनी ते थंयसर अजून पर्यंत स्क्रॅपूच आसा कांयच इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना. दुसरी गोश्ट जरी तर तुमकां प्रॅक्टिकली पळोवपाक गेल्यार रेग्युलरायजेशनाचेर बील हाडपाक जाय आशिल्लें हें भुमिपुत्राचे जे वर्ड आसा हेजें नातें कितें म्हणल्यार इनडायरेक्टली हें भुमिपुत्राचें नातें दवरून लोकांक एकामेकाचेर डिवायड करप डिवायसिव पॉलिटिक्स खेळप आनी वोट बँक पॉलिटिक्स घेवन अमके तरेच्या लोकांक वोट बँक करप. सिंपल कमिंग टू द पॉयंट आयज सगळ्यांनी सांगिल्लें आसात आनी लिगली तें कितलें पॉसिबल आसा आनी लिगली कितलें इम्पॉसिबल आसा. सीएमान स्टेटमेंट केला तांकां वचपाक जाय जाल्यार कोर्टान वचूनी. सीएमाक खबर आसा की लिगली स्टँड जायना म्हणून कोर्टान
तरी सुद्दां हो कॅरट दाखोवपा खातीर थोडे मायग्रंट्स एरिया जे पर्टिक्युलर एरिया आहा तांकां वचून सांगता आनी आजून सुरवात केल्या पंच मेंबरांनी थोड्या वचून तुमकां हाऊस नंबर मेळटलो, तुमचें केलें आमचें काम केलें बीजेपीन काम केलें. सो ही प्रोपोगेंडा जी आहा पळय मायग्रंट एरियेन चालू आहा. पूण एक्चुली सांगूंक सोदता हांव इवन मायग्रंटांक सांगूंक सोदता की हें अक्षरशः पॉसिबल ना. पूण हें आनी एक कॅरट जशें 20,000 जॉब लागतले म्हणून सांगता पळय तुमकां इलेक्शना पयलीं, तशेंच घरां तुमच्या नांवार जातली म्हणून हें सांगपाचें प्रयत्न करता सीएम. सो आनी हें दिशाभूल करपाचे प्रयत्न जे केल्ले आहा पळय हें बॅकफायर 100% हें बॅकफायर जें आहा पळय बीजेपी सरकाराक जातलें. आमी ह्या सरकाराक ओगी रावचो ना. कित्याक बेजिकली तुमी आयज आमच्या आयडेंटिटीचेर आयिल्ले आसात आनी जे तुमचे पयलींच्यान प्रोपोगेंडा चालू आसा पळय डिवायड करप. वी हॅव सीन दॅट द पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसा पळय म्हणल्यार कितें फियर सायकोसीस जे आसा, फियर सायकोसीस करप की एक कम्युनल बेसीस ती कम्युनल बीजेपी इज कम्युनल देन दीस द वोट बँक पॉलिटिक्स जी आसा पळय कम्युनल बेज सेक्युलर बेज हातून आनी एक डिविजन जाल्लो आसाच, हातून केल्लो आसाच प्रोपोगंडा करून केल्लो आसाच मायग्रंट्स एंड गोवन्स. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे जे आहा पळय अजेंडा आसा डिवायडिव्ह पॉलिटिक्स घेवन वोट बँक तयार करप, नॉट ऑन द बेसीस ऑफ हेल्थ, not on the basis of education, not on the basis of development of individual, not on the basis of agriculture, not on the basis of this. म्हणल्यार तुम्ही डिवायसिव्ह पॉलिटिक्स घेऊन हे करता आणि बारीक सिस्टमॅटिकली तर तुम्ही पळयलें दी गोवा द डिवायसिव्ह पॉलिटिक्स जी खेळटा त्यातून फक्त बेनिफीट बीजेपी गव्हर्नमेंटाक वचूंक शकता. तुम्ही बारीक I do want to say the name of the community, but yes, of course, it is existing. For example, when I'm talking about the constituency of Michael Lobo, there is around 500 Lamani community in that, where त्यांका खबर आहे 3,000 अग्नेलाच्या टायमार आलेले आणि आता 2,000 त्याच्या टायमार आसा म्हणून. सो तुम्ही आमच्या सगळ्या लोकांनी लामाणी लोबो म्हणून आम्ही जे आम्ही ॲडव्हर्टिजमेंट पळयता पळय इट इज गोइंग टू से that only person who can save these people is Michael Lobo. आणि मायकल लोबो भितरल्यान खूब खुश आहा कित्याक एडिशनल 3,000 डेपॉझिट जाता म्हणून ताका वोट बँक. सो दीस कायंड ऑफ डिवायसिव्ह अँड कम्युनियल अँड एज वेल एज दी वोट बँक पॉलिटिक्स जी आसा पळय ही खेळपाची बंद करपाक जाय बीजेपीन आणि जे रियल इश्यूज आहा पळय ताजेर डिबेट करा. तुम्ही एक काम करा न्हू 3,500 लोक जे मेल्ले आसा तांचेर डिबेट करा, मेल्ले का मारले का म्हणून. नो वन इज कॉलिंग ऑन दिस डिबेट शूड बी कॉल्ड. वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज हे 6 महिने उरलेले आसात. बिल लिगली कितल्या खंयच्या लॉयराक विचार खंयच्या जजाक विचार लिगली हे पॉसिबल ना. आणि हे जे लोकांक जे आता तांकां खबर आसा बीजेपीक आयज गोंयकार विटलेले आहा म्हणून सो ते स्लम एरियेच्यान वोटींग घेवन ते जिखूंक सोदता हे त्यांचा प्रोपोगंडा आसा. आणि हे म्हाका दिसता इवन जे मायग्रंट्स जे आसा पळय तांकां हे हेजे बद्दल म्हायती भरपूर आसा. आणि इफ तुमचे